गाण्यातला T10. Bogagivant Marieci, Alzami porob korta, Munon sontoshi kalsan, Sorves sporak vakanta, Bogagivant Marieci, Alzami porob korta, Monor sontoshi kalsan, Sorves sporak vakanta, Amchi kalsa murgota, Jivya devak vakanta, Amchi kalsa murgota, Jivya devak dinvasta. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारिया आमची राणी आमचे सायबीणमाचे स्मरण आमी करता. 15 ऑगस्टाची सायबीण मांयक कुडिया आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली म्हणून आमी ही परब समरबली. आनी खऱ्यांनीच देवान तिका स्वर्गार व्हरून बेश्टीत सोडूंक ना, पूण स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण तिका मुकूट फावो केलो. ही आयज आमी परब पाळटा आनी तिका हो मुकूट फावोच कित्याक आख्खे सोडवणेच्या कामांत जेजूक तिणें सांगात दिलो आनी आपलो जीव एके भाशेन ह्याच कामांक करचिलो. म्हणटच हो क्रावन हो मुकूट तिका फावोच आनी ती आमची सोमेस्तांची राणी. हीच सायबीण मागीर फुडें घालून आमच्या जिवितान आमकां राख सांबाळ आमकां पाव म्हूण मागुया आनी आमकांय जेजूची ओळख ओदीक दी म्हूण मागुया. ह्याची दिनवासनेची बलिदान भेटयतात लॉयन गॉन्साल्वीस आपलो वाडदीस समरमतना देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी देवाचे कृपेन तो वाडोवंक ताका आदार आमी मागया. तेच बरोबर इवॉन डिमेलो आपलोय वाडदीस समरमता ताचेरूय देवाची कृपा मागुया. आनी आमच्या पातकाचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्पुर्गा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो सगळ्यांक करून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. कृपाचो भाग्य सदांच आंकवार मारी सगळ्यांक कृतज्ञ आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थून मागता. सर्पदेवा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आंकवार मारयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्याय ती महिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जळूंक पावूंक म्हूण तुज्या लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.
इसायास प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कालोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोना सावलीच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलो. सुटकेच्या वेळार संतोसता आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जाता. कित्याक मिडियनाक केलेले तशेंच तांच्या बाराची जूं, ताच्या खांदांतली काती, तांचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेली आंगोस्त्रां हीं सगळीं उरपान गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाललो आसा आनी ताका अळकतली ह्या नांवान अजापून बुद्धिनान पदवीदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंत तावन अस्तमे पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळीं राष्ट्रां वयर सर्वेस्परा, मोलबा वयर तांची महिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोंदेर तो चडून बसला. उंच तावन वडोवक घालून तो पळयतात. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. खालत्यांक तो दुलांतलो उबारता, दुर्बलांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, नमान मोरे कृपेन बोलोले. सर्वेस्पर देव तुजे सवे, सदैव दे तूं अस्तऱ्या मदें. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सरी धाडलो. दाविदाच्या गोरण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. ही तांची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातली
आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परवणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाळी तुका क्रिस्ता. भगिनीनो, आमच्या संवसारांत जायत्यो स्पर्धा जाता, कॉम्पिटिशन्स जाता आनी तांतलें कॉम्पिटिशनाक कांय अस्तुऱ्यांक आमची इंडियेकूच मिस इंडिया म्हणून जाता, मिस वर्ल्ड, मिस युनिवर्स आनी भशेन जायत्या तरेकवार गुणाचेर तांकां आटापून ह्या चेडवांक वेंचून काडटा एक एक देश आनी तांकां ह्या स्पर्धेंत वांटो घेवंक. सायबीण मायकूय वेंचून काडली न्हय मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड वो मिस युनिवर्स जावं, पूण त्यावन व्हरतो टायटल माताळो क्वीन ऑफ हेवन एंड अर्थ. स्वर्गार संवसाराची राणी, न्हय फकत संवसार वर्ल्ड वो युनिवर्स, पूण स्वर्गाची राणी त्यावन व्हडलो. पूण तिका हो माताळो मेळ्ळो जाल्यार बेश्टो मेळूंक ना तिच्या जिविता खातीर आनी तिका आपल्या पुताची आवय करचे खातीर देवान वेंचून काडली. ही परब आमी पाळटाव तेन्ना पाप साहेब पियूस 12वो हाणें 1954 वर्सा ही आमकां दिली. आपल्या दाखल्यान बरोवन चेली रेजिना ह्या एन्सिक्लिकल तातूंत ताणें ही आमकां खबर सांगली. पूण तेच बरोबर मारयेची खबर आनिकूय आमकां आदल्या शेकड्यांनी मेळटा. पाप साहेब ग्रेगरी म्हणटालो, ती तर देवाची आवय जाली जाल्यार ती राणी आख्ख्या संवसाराची जावंकूच जाय. तेच बरोबर सांत जॉन दामासीन अशें म्हणटालो, ती तर रोसनाराची आवय जाल्यार सगळी रोसनाची ती राणी जावंकूच जाय. इफ शी इज अ मदर ऑफ द क्रिएटर, देन ट्रुली शी बिकम्स द क्वीन ऑफ एवरी क्रिचर. म्हणटच हे भाशेन आदी उलोवन दवरलेलें आसा. पूण तेच बरोबर आमी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तेर्स करता तेन्ना 5व्या कोणान ऑर्काचे आमी अशें म्हणटा, आंकवार मारयेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका राणी स्वर्गार आनी संवसाराची. दुबावीण तिच्या ह्या सोडवणेच्या कामान तिणें आपलो हातबोट घातलें देखून तिका देवान हो मुकुट फावो केलो. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां मेळटा की ती दाविदाच्या तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. ही जेजूच्या बाबतीन केल्ली उतरां बडव्यान जाल्यार ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. म्हणटच त्याची तो ती आवय जाल्यार तिचें राज सदांचेंच, सदां तोखपाचें. ही रायपण तिचें
सदां तोखपाचें. बाबडीनो, हेच आंकवार मारीक आमी मान दितना आमकां तिच्या माथाकाल सांबाळ म्हूण मागुया. तिच्या रायपणान आमकांय वांटो एक दिसती म्हूण मागुया. कित्याक राणीपणान तिच्या राणीपणान आमकांय वांटो दी म्हूण. जेजूची ओळख आमकां उदीक दी म्हूण आमी मागुया. जावं दी परोप तिची न्हयच फकत तिचें राणीपण ओळखून घेवंक, पूण तिची खालतीकाय ओळखून घेवंक. ही आसा हांव देवाची चाकण. ताणें म्हटलें, जायते फावटी असली स्पर्धा जाता तेन्ना हांव म्हणटालो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, तांचे लागीं विचारता तेन्ना ती जायते व्हडवी केम सांगता, हें करतलें हांव, तें करतलें हांव म्हणून ती स्पर्धा जिखल्या उपरांत. पूण उपरांत कांयच करिना. हो भोव थोडें करता. पूण सायबीण मांयचो माताळो राणीपणाचो तिचो हो सदांकाळ तोखपाचो आनी आमकां सदांकाळ तिचो आसरो फावो. मागया सायबीण मांय लागीं आमकां तिच्या पुताची ओळख दी म्हूण आनी एक दीस आमी तिच्या सांगाता स्वर्गीच्या राज्यान जिवंक पावूं म्हूण. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाचोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाचोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सत्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान कुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हूण विनम्र काळजान मागता. आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोली आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं.
स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान हो सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची लावली येता ताका सोय हो सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेचपणी जेवण तातूंच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यानी चांचणेक कोराराचें हें रगत फातक्याचें बोगसडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबर्थाचो कूट परगटुया समियान जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुजे येण्याक आमी आत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजविताचो उंड आनी सडवणेची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता खेरीत भाशेन तुजो आशिर्वाद लॉयन कन्साल्वीस हाचेर घाल आनीकूय आपलो वाडदीस समरमता इवन रिमालो आनी हेर दुसरी तांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमी मागता हांकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यवान धर्मता आनी सर्वकांड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांच्या सगांत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तशा पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय संताय यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचीच प्रजा बक्षिता तशी आमची पार्तां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून नाका सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवर चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिणे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी सोम्याचे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बापा आंकवार मारयेचें राणीपण समरंभून ह्या दिनवासनेच्या जेवणान आमी वांटो घेतला ही आमची स्वर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोव आनी मोन्ना उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवन सपुर्नायेन सुकेस जावंक आमकां व्हरूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं सोत उरला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार केन्ना सॉंग T39 नहोमान तुका स्वर्गाचे माराणी नहोमान तुका बोडव्यांचे सायबीनी ताहारो आमचो तुझे सुनूक सोलो आनी उजवाड संवसाराक प्रोगासलो सोहंतोस तुका वैभवी आंकवारी सोहंतोस